म्हापशेच्या नुस्तेकारांनी नगराध्यक्ष संदीप फळारीक बिरेस्तारा सकाळी घेराव घालो। नव्या नुस्त्या बाजारात उतर दिल्ले सुवातेरच वालंगिणीचे कपेल आणि गणपतीची मूर्ती बसोवची, बाजारातले कॅन्टीन चलोवंक भायल्याक नेमचे न्हय तशेंच नुस्तेकारांक ते चलोवंक दिवचे अशें नुस्तेकार मागतात। नगराध्यक्ष म्हणटा हाचेर सोमारा बसका घेवन कितें तें थारावया। म्हापशेच्या नव्या नुस्त्या बाजाराचे 26 जानेवारीक उक्तावण जातले। नुस्तेकारांक दिल्ले उतर सरकारी अधिकाऱ्यांनी पाळचे म्हूण नुस्तेकारांनी बिरेस्तारा सकाळी म्हापशेच्या नगराध्यक्षाक घेराव घालो। ह्या वाठारांत आत्र्या पयऱ्यान चोरयो जातात। पालिकेन सेक्युरिटी गार्ड नेमचो म्हूण नुस्तेकार मागतात। आमचे थंय कपेल आहा ते म्हणटा रस्त्याक आहा कपेल, ते रस्त्याक ते मोडला वयरसून आनी ते कपेल थंय पेंडींग दवरला। दुसरी आमची गणपतीची मुर्ती आहा, ती गणपतीची मुर्ती आमी मार्केटान तेंच्यांनी स्टार्ट करचे उद्घाटन करचे आदी ते दोनूय आमकां कामां तेंच्यांनी करून दिवंक जाय। ते पळय कितें धाकटेशें कॅन्टीन तेंच्यांनी केलां ते आमी मार्केटा शिवाय आमी कोणाकूच दिवची ना आनी मार्केटान येवंक आमी कोणाकूच दिवची ना। नुस्तेकारांचो प्रस्न सोडोवंक पालिकेन समिती नेमल्या। समिती सोमारा बसतली, तेन्ना कितें ते थारतले अशें नगराध्यक्ष उलोवन दाखयता। आमच्या म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलच्या मिटिंगेन आमी एक सब कमिटी फॉर्म केल्या। जे रिलिजियस स्ट्रक्चर आहा म्हणजे ती वायलांकणी जावं तेंच्यांनी गणपती पुजला त्या बद्दल ते जॉयंटली म्हणजे ती सब कमिटी आनी तेंचे प्रतिनिधी मेळून ते निर्णय घेतले। एक तेची बैठक फाटल्या आठवड्यान जाल्या आनी आतां ते सोमारा दुसरी बैठक दवरल्या, तितून ते फायनल डिसिजन जातले। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे। कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान 8 कोटी मोडून 2 बोटी घेतल्यात। ह्यो बोटी गस्तीक वापरतले। 40 वर्सां उपरांत खात्यान नव्यो बोटी घेतल्यात। कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार, आमदार रोहन खंवटे आनी कार्लोस आल्मेदाराचे हजेरेंत बिठ्ठोणांत दोनूय बोटी सेवेत घेतल्यो। सरकारान दर्यांतल्यान मुरगांव बंदरार ओडून हाडिल्ले प्रतिभा भिमा बोटीचो विशय काडलो। ते बोटीचे कावल चोरपाक सद्याक केस्तांवां चलतात। बोटींतली ऑयल दर्यांत सोडटात म्हूण कार्लोस उलयलो। ती दुसरी रिवर प्रिन्सेस जाता। Because we had an old tug which was about 35-year-old, so we replaced the new tug, and this is certainly going to be used for all the vessels which are either stranded or run aground or in distress in the waters which will require assistance. So they'll be used for towing operations and on hire. So we have government charges which will be levied onto them. Whereas the speedboat is concerned, that will be used initially for patrolling of the rivers, to check for any irregularities or illegalities which may occur in the river. We are all waiting for a disaster. There is one vessel outside that beam that of structural power. Yeah. And I have heard that the big gang fights are going on the vessel for cutting that vessel. And there are fights going. Even some days back there was a big fight on the vessel at night. And there are no guards in the vessel. So then, so please, because there is a lot of oil, and rains will come, monsoon will come, and then we'll be in a big problem in Goa. Pratibha Bhima, we definitely need to be careful about it, and we would initiate necessary steps to prevent and avoid possible disaster due to this in days to come as early as possible. Punta Katta Asthana, I would also request the Honorable Minister to also look at means of revenue. There are a lot of means of revenue to the Captain of Ports which we have been expecting for a long time, which we have been raising these issues. तुमच्याकडे इतल्यो जेटी आसात, इतल्यो जेटी मोडिल्ल्यो आसात, तोडिल्ल्यो आसात, maybe because of budget constraints or some issues, those jetties are not done. I would say something like Old Goa or something like that. If you can work out a model where there can be a revenue participation, it can help the government also and make Captain of Ports more self-sustainable than what is happening today. तसो आमचो टुरिजम गोंयचो हो कोस्टल टुरिजमच जाल्लो, बीच टुरिजमच जाल्लो आसा। येणाऱ्या काळात तो हिंडरलँड टुरिजमूय जावंक जाय जाल्यार ह्यो ज्यो अश्यो न्हंय आसात, फुडें तिराकोल आसा, शापोरा एंड अदर रिवर्स स्टील साळ तळपणा आनी टुरिजम भितर व्हरपा खातीर उपयोग जातलो। हे राज्य टुरिजमाचेर सस्टेन जावंक शकता आनी ते करतलो जाल्यार ओन्ली बीच टुरिजम हो चलचो ना। आमी हॉस्पिटलां इम्प्रूव करपाचें थरयतात, जेतूनसून मेडिकल टुरिजम फ्लरिश जावचो।
त्यामुळे हळूहळू मेडिकल टुरिझम मागीर हिंडरलँड टुरिझम हांवें जे 4-5 सरकारान स्टेडियम केले ते खंयच्या तरी हाका लुसोफोनियाक लागून केले आसत, काही ती काय जाता, पूण हो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचो उरतलो. स्पोर्ट्स इव्हेंट्स घेवपाक सुद्दां गोंय हे बरें डेस्टिनेशन म्हणून फुडें येवंक शकता आनी येणे गरज आसा आनी येतले. बीजेपीचो प्रधानमंत्री पदाचो उमेदवार नरेंद्र मोदी गोंयांत येवन मायनिंग रोखडेंच चालू जातलें म्हणून उलोवन गेला. ताका कांयच अर्थ ना अशी टिका भारतीय कम्युनिस्ट पक्षान केल्या. फाटल्या विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपान दिल्ली खंयचीच आश्वासनां ह्या सरकारान पाळूंक ना अशें क्रिस्टोफर फोन्सेका म्हणटा. गोंयांत भाजपा आनी काँग्रेस लोकांक पोकी आश्वासनां दितात अशी टिका आयटकान केल्या. एकावटेन बीजेपी पोकी आश्वासनां दिता, काँग्रेस पॉलिटिक्स खेळटा आनी जे पळय कितें नवी पार्टी येवपाची आहा ते तेणी ऑलरेडी गोंयच्या लोकांची लोकांचो आर्थीक फोंड बांदून काडलेलो आहा. फक्त आतां लोकांक त्या फोंडांत घालपाचें उरलेलें आहा. 6 ते 7 हजार लोक मायनिंगाचेर निम्मून आसात अशें सुप्रीम कोर्टाक सांगपी आदोगाद ज्या पक्षांत आसात तो पक्ष गोंयकारांचें कितें बरें करतलो असो प्रश्न आयटक फुडारी क्रिस्टोफर फोन्सेकान केला. एक मोठो आदोगाद, आयज एक नव्या पार्टीचो आदोगाद, तो मोठो कार्यकर्तो, मोठो लिडर, तेणें सुप्रीम कोर्टान सांगलें गोंयांत फक्त 6 ते 7 हजार लोक आहा मायनिंगेचेर, कामगार आनी दुसरे आर डिपेंडंट ऑन मायनिंग. 6 to 7,000 पीपल. भाजपा पोकी आश्वासनां दिता अशी टिका आयटकान केल्या. पोकी आश्वासनां दिवप हातूंत बीजेपी एक्सपर्ट जाल्ले आसा. इलेक्शन जावच्या पयलें इन 2012 बीजेपीच्या फुडाऱ्यांनी मॅनिफेस्टोंत क्लियरली सांगले, खुबशे बरे आश्वासनां दिली. जे बेकार आहात तांकां 4,500 रुपया म्हयन्याक मेळटले. सिलिंडर, गॅस सिलिंडर जसो आसा तो वाडचोच ना 5 वर्सां म्हणसर. शेवटाक पळोवंक गेले जाल्यार ही आश्वासनां पूर्ण जावंक ना. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.